दिवचले सेतू संगमात कूड मेळिल्ली। ह्या खून प्रकरणात पोलिसांनी बुधवारा दोगांक अटक केल्यात। 8 वरां भितर आरोपींक पोलिसांनी धरले। अनैतिक संबंधाचे प्रकरण कव्हर करपा खातीर ह्या मनशाचो खून करपी ह्या जोडप्याक पोलिसांनी धरले। राज्यांतल्यान पळून वचपाचो यत्न करताना थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर तांकां धरलो। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। काल जो बिचोले सेतू संगमाचेर जो मर्डर जाल्लो त्या प्रकरणात दोगांक अरेस्ट केला। जो विक्टीम आसा ताची बायल आनी ताचो एकटो सोयरो, ताचे बायलेचें नांव संगीता रमेश सिद्धागवली आनी रामू शंकर गवळी तांकां दिवचल पुलिसान अरेस्ट केला। आनी जे प्रकरण असलें ताचो दिवचल पुलिसांनी 10 वरांच्या भितर एक्शन घेवन ताचो शॅडो लायिल्लो आसा। हातून दिवचल पुलिसांचे सगळे कडेन अभिनंदन जाता। दिवचलचे PI राहुल नाईक यांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस टिमीन बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन ह्या दोगांक अरेस्ट केल्ले आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, सुभाशीष गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू।